कितें जालें कितें इशू या इन्स्पेक्शन काय ना लोकल्सांचो इशू आसलेलो आणि आमचो सरपंच सुद्दां सकाळी आयज ऑफिसान येयलेलो कित्याक पळय 2 दीस जाले सगळे लोकल्स बोवाळ घालताले की थंयसर जेटस्की जे स्क्रॅप आनी जीप बीन ते हाडून डंप करता म्हणून. सो आयज ताका लागून सकाळी मिनिस्टरा कडेन उलयलो तेणी आयज डिपार्टमेंटांतल्यान आपले ऑफिसरूय धाडल्यात. तशेंच एजन्सी जी बीच क्लिनिंग घातल्या ती हांगासर येयलेली आहा. दृष्टीचे ते सगळे आनी आयज हांगासर पयलें आमी तुमी पयलें आसतलें की थंयसर जेटस्की स्क्रॅप आहा तितले थंयसर हाडून डंप केले. सो लोकल्सांक इतलोच फियर आसलो की आनीक सगळो स्क्रॅप हाडून थंय दवरचो न्हू. पयलींच आमी पार्किंग एरिया घेतलेली आहा टुरिजम डिपार्टमेंटान जो आयज म्हणजे टुरिस्ट येतात आनी लोकल्स हांगा येतात तांकां फॅसिलिटीज थंय प्रोवायड करपाक पार्किंग चेंजिंग रूम टॉयलेट बीन सगळें आनी तें काम सुरवातूय केलां. त्याच्या पयलीं आमचे शेतकार आसले आनी फिशरमॅन जाल्ले ते हांगासर हे जाग्यांचेर खोपी घालून आपले सामान दवरताले पावसाच्या दिसान धापून आनी ताका थंय प्रोजेक्ट येता कारणान तांकां ह्या सायडीन जागो आयडेंटिफाय केल्लो. त्याच्याच जाग्यार जर सगळे स्क्रॅप बीन येयले जाल्यार तांकां प्रॉब्लम लोकल्सांक जातलो हांगासर. सो तेंचो इतलो डिमांड आसलो की हांगाच्यान ते काडचे म्हणून. सो त्या प्रमाणे कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी दृश्टीचे ऑफिसर्स आहा तांकां सांगलां हांगासर इमिजिएटली फाल्यांच्या फाल्यां तुमी काडा हांगासर नाका म्हणून. जो पर्यंत लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें हांगासर जे कितें करपाक जाय तेंच्यांनी येस म्हटल्या शिवाय हांगासर कांय जावचें ना. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी एश्युअर केला आनी त्या प्रमाणे हांगासर ते जातले. व्हरतात आनी थंयसर तो उडयतात पळय तो आतां कितें करा तुमी एकीच कडेन खंय तरी एका जाग्याचेर पोतयेन भरून दवरा ते तुमी उडयतात पूण ते उडोवपाक तेंचे ह्यो गार्बेजाचो कॉन्ट्रॅक्टर गव्हर्मेंटान एपॉयंट केला. तो आतां थंय कसोय उडयला जाल्यार तो एकटा तेंच्या कामान येयना ते कळ्ळें. एकूच तुमकां रिक्वेस्ट कितें एका पोतयेन घाला आनी एकाच जाग्यार तेचे कडेन कॉन्टॅक्ट दवरा. एकाच जाग्यार सगळें व्हरून दवरा मागीर तो सांजच्या टायमार उखलून व्हरतलो तो त्याच्या कामान येयना ते तरी पूण तो व्हरतलो कळ्ळें. सो तशें अशें उडोवं नाका थंयसर पोतयेन एकी कडेन दवरा थंयसर आयल्यार थंयसर दवरा ताका सांगा तेच्या वांगडा कॉन्टॅक्ट करा तेचें काम न्हू ते तरी पूण तो करता. ताका रिक्वेस्ट केल्यार तुमचो जो आहा थंयसर पोतयेन घालून दवरात सांजच्या टायमाचेर तो उखलून व्हरतलो. पूण अशें उडोवं नाका मागीर घाणी मारतात. आतां ट्युरिस्ट येतात सगळे वास मारता सगळो तसो. हय आडसारा सुद्दां आहात कपड्याचे काय ना कपड्यांचे काय ना थंय उडोवं नाका ते उडयता जाल्यार तुमी एकी कडेन दवरा कितें पूण आतां हेचे आहात पळय वास मारता ते एका पोतयेन दवरा तो सांगचे ना समज में ये लोग इकट्ठा करके उधर रखेंगे. हाँ पिकअप करके लेके जाओ ठीक है. इनके कांटेक्ट में रहो इनको हेल्प करना है ठीक है. ये हमारे लोग हैं. हाँ कळे न्हू कळे मरे आम्ही किती वर्ष तो आमदार बॉब मारली दोन जण स्टाफ खाली दोन बीच क्लीनर See, I have already instructed him. He's a contractor. He's a contractor. I have already instructed also. Every day he has to transport the garbage from here. But dam करून दवरपाची खबर ना ताका. तो गार्बेज कोण तुम्ही रे He's the contractor. तो खंयचलो गोंयकार की भायलो रे आउटसाइडर इधर आओ अभी गार्बेज किधर लेके जाता है प्लांट पे किधर कौन से सारीगांव प्लांट पे एवरीडे शाम को जब 4-5 बजे प्लांट बंद होता है तो वो 4-5 बजे कलेक्शन रहता है. नहीं तो पूरे डेली बेस यहाँ पे होते हैं सीधे डेली गाड़ी आती इतना करता है जिससे काम करते हैं. आता ते डिस्पोज कळे करून घ्यायचं त्याका सांगतलो तोच करतलो. ना सर हांव ह्या पयलींच्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर लायबिलिटी आशिल्ली आनी कितें जाता ती लीस्ट आय जस्ट कोऑर्डिनेट विथ पोल्युशन कंट्रोल जो मेरेन आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड दिलो हांगासर वी कॅन डिस्पोज ऑफ कार बॉल्स कित्याक कार बॉल्स प्लांट एक्सेप्ट करिना. तो डिस्पोज खंय करतले दॅट आय हॅव टू जस्ट सगळें आमी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन केलां डिपार्टमेंटान पोल्युशन खंय तरी वयर खणी तरी नाल्यार पावसान परत जातले मरे. ना खणी नो इट हॅज टू गो टू द एजन्सी नॉट ओवर हियर. केन्ना करतले पूण ते पळयता मातसो ते हॉट मिक्सिंग हे करता पण त्यांनी काय केलं जाणं पण ना बिकॉज आमी ती कोणाकूच दिवपाकूय जाय ना ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे आयडेंटिफाय त्यांचे कळ्ळें मग तुका कितें जालें ते माझ्या बरोबर जो बरं आता तू विषय दिमाग केला तसं ना त्यांच्याकडे ॲक्च्युली सांगून जातं लास्ट टाइम हांवें सांगलं पार्किंगाच्या विषयात त्यांना विषयात दिलं पण विषयात पण आमच्याकडे फायल दिली आहे त्याच्यामुळे आम्ही लोकांना मिनिस्टरीला एक्सप्लेन केलं डिपार्टमेंटाची जागा असलीच ना न्हू जाल्यार जर कितें गार्बेज सांगता पळय ती तेच तुका सांगतात ताका गार्बेजीक रोहिताक जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट दिलो पळय लास्ट टायम तेन्ना रोहिताक सांगलें
डम तेणी 8 दिसांनी क्लियर करता म्हणटा लास्ट टायम अजूनूय तूं थंय वचून पळय सायटीचेर कशें डम नो नो आय हॅव सीन दॅट डॅम कित्याक हांवें विचारलेलो असो कसो डॅम केला काय म्हणटा म्हाका उजो लागलेलो बट आय हॅव टेकन अप आय हॅव पर्सनली विजिटेड दिस सायट विच आय मीन प्रोसेस ऑल्सो आय ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड ऑलियर कॉन्ट्रॅक्टर बट नाव आमचो जो नवो कॉन्ट्रॅक्टर येयला न्हू लायक सॅग्रिगेट ही जी सायट दिल्या न्हू थंय हमपास पावस आनी दिवपाक उदक भरतलो तो प्रॉब्लम जातलो सॅग्रिगेट करपाक सो तुमची ती पंचायतचे सायडीन हे सायडीन आमी तांकां आयडेंटिफाय दे यू मार्क दॅट सायड म्हणजे ओपन दवरचें ना सायडीन हें करतले आनी तुमी गाडी पयले प्रायर परमिशन घेया तुमी तेजे उपरांत नो 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 आय एम जस्ट सी वन्स इट इज बीन तूं आयडेंटिफाय सेग्रिगेशन पळय कशें आसा जाणा हे आमी मोडचेची जाता तूं बिचाची एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसता कितें जाता जाणा लास्ट टायम तेन्ना कालांगूटच्यानूय गाडयो येवपाक ना, 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 ना. बाबा हे सगळें आसतना हे मदींत आनी लोपडे नाका कितें आहा तें कार्ड हांगासर म्हाका नाका हे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हे नाका सद्या तूं खंय आहा तें खंय जाय तें दवर तांकां जाय तें करून तांकां जाय तें करून आमी कित्याक सांगया आतां टुरिजमाचें ना तूं ताका म्हाका खबर ना फाल्यां 11 पयलीं हांगासर गायब हांव 11 ऑफिस इन रायटींग कितें तें आतांच दी ताका आनी काडूंक लाय तूं म्हाका सराक उलोवलो नाका हांव उलयलां कितें तें तेणी सांगलां तुका जाय तें डिसिजन घे म्हणून म्हाजें डिसिजन हे तूं काड फाल्यां 11 म्हाका दिसोंक जायना अरे स्क्रॅप हाडून हाडून हांगा दवरतले आनी कितें करतले सेंट्रल सगळी जाता सेंट्रल सगळी जाता ट्रेनिंग ऑल्सो वॉट एवर युअर सेंटर्स you have to tell the locals first. Just can't dump it over here. No. Whatever it is, department should tell the locals over here, tell the panchayat, tell me at least. That will happen, sir. That will happen once it's finalized. That time it will happen. तू ते कार्ड दे सध्या इशू कितें जाला की काल दृश्टीन टायर स्ट्रेच जो आसा पळय तेंच्या म्हायती प्रमाणे ते म्हणटा हांगा 4000 स्क्वेअर मिटर कितें तरी लँड तांकां प्रोवायड केला पूण तेंचे कडेन डॉक्युमेंट कांय ना एवरी टायम ते कितें सांगता ते खंयच्यानी खंयसून तरी हो स्क्रॅप हाडला तुमी पळोवंक शकता हो स्क्रॅप हाडला आनी डंप केला जातलें काय जाणा लोकांच्या मदीं फाल्यां पॅनीक जाता जर जी जागा आमच्या लोकलांनी इतकी वर्सां हांगा खंयची तरी कंपनी येतली आनी ताका हँड ओवर करूंक शकना आमकां पंचायतीक दी आमी गार्डन करता आमी आमचे कडेन धाडटा हांव ऑनरेबल उदरगत संस्थे नंतर आमदाराक दी आमदार कितें तरी बरें करतलो न्हू हे नाकाल्ले हे डंप हाडून खंयसून उडोवप पळय आमकां दृश्टी जाय दृश्टीचो लायफगार्डाचो टावर आसा तेंचेर तेंचें काम करपाचें अशें न्हू की तांकां आमी धांवटा पूण खंयसून तरी दुसरे कडल्यान डंप हाडटले आनी हांगा स्क्रॅप यार्ड करपाचें आमकां करून घेवपाचें ना कारण इतकी वर्सां ज्या पद्दतीन हांगा आसा पळय हांव मागता आयज तुमच्या माध्यमांतसून आनी ऑनरेबल MLAचे थ्रू सांगता की उदरगत मांद्रे संस्था आहा पळय तेच्या अंडर एटलिस्ट तांकां तरी दिया ती जागा प्रोवायड करा नाजाल्यार पंचायतीक करा आमी गार्डन घालता हांगा बरें ज्या पद्दतीन फुडें आसा पळय त्या पद्दतीन थंय घालता